बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. म्हजे मोगाळ बामणीनो, आज बुंगडार देखून तुमी सगलीं हांगासर बोगतीन वांटो घेवंक आयल्यांत ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी बरोबर तुमच्यो गरजो, तुमचे आवडे, तुमची मागणी, तुमची स्वप्नां घेवन आयल्यान बायगोंत आंतोनीच्या पांयाशी दवरूंक आनी देवान ती तुमकां दिवंक. असल्या मनान आमी येता आसतना सुरवातेकूच जावन आख्ख्या मिसांत आमी आमची मागणी उबारुया देवा मुखार आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन आमकां कितें आमी आवडेता हांव तें घेवया. जावं जायतीं जाण पिडेंत आसात. आपली पिडा वो आपल्या घरच्यांची पिडा वो आपल्या इश्टा मित्रांची पिडा घेवन आयल्यान. थोडीं जाण बरी भलायकी मागूंक आयल्यान. थोडीं जाण भायर वचपाचें तांचें जावंक ना त्यो गरजो घेवन आयल्यान. थोडीं मेडिकल पास जावपाचें आसात त्यो गरजो घेवन आयल्यान. थोड्यांच्यो वस्तू सांडल्यात त्यो परतून मेळोवन घेवंक तुमी आयल्यान. थोडीं नोकरी सोदतात. थोडीं आपल्या भुरग्यांचे पासत मागूंक सोदतात. थोडीं आपल्या कुटुंबा पासत. थोडीं जिविताचो सांगाती मागूंक सोदतात. थोड्यांचे बाटां बेसांचे प्रश्न आहात ते घेवन आयल्यान तुमी. आनी आनीक जायतें आहा. तर हें सगलें हे वेळार काळीज मौन उक्तें करून बायगोंत आंतोनीच्या पांयाशी घालुया आनी देवान तें आमकां दिवचें म्हूण मागुया. आनी दिनवासनीचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाताव गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायगेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumia
प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचे इंतेसाम भेटयता मर्लिन क्रास्टो तिचे पासत किरीत भाशेन मागुया. आमचो एकलो हे फिरगोजेचो भाव सदांच आमकां आदार दितालो ट्रॅफिकाक आनी मागीर कलेक्शन करूंक एनिमेशन करूंक एडमंड फेर्नांदीस तो बरो ना ICU हातून आहा. पयच्या दिसा आमी कोंफराद एकठांय जाल्या तेन्ना ताचे पासत मागला मातशें सुदरला पूण आमी ताका किरीत भाशेन बेगोंत आंतोनीची तो किरीत सेवा करतालो देखून हांगा बेगोंत आंतोनी लागीं मागुया ताका इलाज दिवन बरो करून घरा हाडचो म्हणून. सोर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिझबोवाच्या बागियोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूची शिकवण आमी मानून घेवं आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुवेचेर भयंकर नोस्ट आयला. ती एकदम घायल जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचून जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेंच नकळत. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय काय? तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटालो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो आनीक आमकां बरवासो ना. सवस्कायेक आशेतल्या पूण बरवें कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेळ पावलो काय म्हूण पळयतल्या पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्रांच्या कुड्ड्या देवां मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वो मळबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत. तूं एकलोच हें करताय न्हय गा सर्वेस्परा. आमच्या देवा तुजेरूच आमचो विस्वास कित्याक हें सगलें तूंच करताय. देवाचें उतरें. देवाचें उतर. आमचो जबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगलीं म्हणया तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवळाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दोलडिरी. जबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देव आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब
तुझ्या नामाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुदन पावो तुजे मुखार, जाचेर मरणाचें फर्मण पडलां, ताका तुज्या बावल्याच्या बळान निवार. जबाब. तुझ्या नामाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परजा, तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिन वाचतल्या, पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी करतल्या. जबाब. तुझ्या नामाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी बारांनी ताचे सोरशे येवन ताका म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वोपारेची आमकां सोजमणी दी. जेजून परतीपालोवन तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्टाची भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशें संवसाराच्या शेवटाक जातोलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो आदारतल्या मनशांक जमयतले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलींत. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजोळटलीं. आयकूंक कान आसतल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणीनो, ह्या दिसांनी मातेवाच्यो वोपारी आमच्या कानार पडटात आनी वोपार सांगल्या उपरांत 12 जाण जेजू कडेन ताची सोजमणी मागतात. कित्याक तांकां सगळें समजोन आसलें. सोजमणीच न्हय पूण खोल ओळख मागतात. कित्याक ती ओळख घेवंक तांकां जेजूचे नीज पाटलादार जावंक जाय.
जेजूचे निशिश्य जावंक जाय, ओत्मीकतायेन वाडूंक जाय. कित्याक जेजू बरोबर ते आसात आनी ताचे बरोबर आसून ताचें बरेंपण तरी अनुभवनात, ताचे भाशेन बरें जायनात, ताचे भाशेन उदरगत करनात जाल्यार ते तशेंच उरतले. सो तांकां भितरलो आवंडो आहा आमकां सजमणी दी. आमी खोलायेन ती वपारी जाणां जावंक सोदता. आनी मागीर जेजू खोलायेन सजमणी दिता, तांकां समजता ते भाशेन सोरी करून संवसारांतल्यो वस्तू आनी सर्गींच्यो वस्तू, आतांच्यो वस्तू आनी मागीर शेवटाच्यो वस्तू त्यो कश्यो जातल्यो त्यो बरे भाशेन तो सांगता तांकां. आतां 12 जाण वयल्या वयर वस्तू करूंक सोदिनात, पूण खोलायेन करूंक सोदतात आनी समजिकायेन. ही चाल एकदम बरी आहा आनी हांव हाचेर कितें तरी सांगूंक सोदतां. आमकां जिवितांत आमी कितें करूंक सोदता तेन्ना अदी करून आतांच्या काळार, ह्या आधुनीक काळार आमकां तें वेगान केल्लें जाय, फास्ट. कित्याक हो संवसारूच वेगान वेता, बेगीन बेगीन केल्लें जाय. त्यो सारके करता ओ नांव करता तें हांकां पडूंक ना. वेगान जावंक जाय, रोखड्यो जावंक जाय. खूबदां ते वयल्या वयर जातात आनी आमी ते मानून घेता वयल्या वयल्यो. आमकां त्यो वस्तू बऱ्यो जाल्ल्यो, खोलायेन जाल्ल्यो, वेळ घेवन जाल्ल्यो नाका आमकां. आमी जेता तो काळूच तसलो डिस्पोजेबल कल्चर. प्लास्टिकाच्या कागदाच्या कोपान पिली भायर मारलें, प्लास्टिकाच्या बुशान देवली भायर मारलें. म्हणजे असलें कल्चर. कितें आंगोश ताळ्ळें 2 दीस गायलें भायर मारलें. कित्याक आमकां ते वयल्या वयर आमी जियेता आनी आमचे वागणुकेंतल्यान दिश्टी पडटा. सुपरफिशियल कल्चर विदाउट डेप्थ एंड विदाउट गुडनेस बरेंपण ना, वयल्या वयल्यो वस्तू. आनी हेंच आमचे जिवितांत आनी रोगतांत भितर सरलां. देखीक हांगा तुमी भितर सोदतात तेन्ना आदी तुमी पयला जाय हांव कसो दिमी मोडटा तो. दिमी जमनीर थिंक वयल्या बगर हांव उबो रावना. ती सारकी दिमी मोडप. आमी शॉर्टकट मारता अहें केल्यार पुरो तें. ओ प्रफावंड भाव कोत्ता तेन्ना आमचे पद्दतीन असो करूंक जाय. आमी अशें कोत्ता घांटाचे बैल फास्ट जाल्यार पुरो, तें जाल्यार पुरो. वयल्या वयर सगलें वयल्या वयर. बाबा दिमी सारकी मोडटली, सारको नमस्कार कर. दिमी मोडिना जाल्यार नमस्कार कर. तो करतना बिस्तीं आल्ली जालें. सुपरफिशियल आमची भोगती सुपरफिशियल जाल्या, वयल्या वयली जाल्या. येवपाच्या पराक येता आमी. आयज मुंगळार वचूंक जाय, चल या आमी. बाबा हांव मुंगळारा दीस वेता, खोलायेन वेता, म्हजो बाबार्थ वाडोवंक वेता, हांव अदीक बरो जावंक वेता. ओ पसरकारा फुड्यान येता, तुज्या पसऱ्यार आयल्या, हे तुजे पयशे ते म्हाका दी, गेलो हांव. असलो पसरो जाला आमची भोगती बायगोन तांतोनीची पसऱ्यार आयिल्ले भाशेन. कितले भोगतीन आनी कितल्या भावार्थान आमी येता. खोलायेन येता, वयल्या वयलो भावार्थ. वयल्या वयलो भावार्थ जावन आडसाय, उपलाबें, सगलें उपलाबें आडसाय असली. आनी तातूंत आमी जियेता आनी सगळेंच तसलें कितें आतां जाल्लें आसा. हांव तुमकां देवाचें उतर खोलायेन सांगता, समजिकायेन सांगता. तुमी सदांच आयकतात ते भाशेन ना. आज हो मुद्दो शीस खोलायेन जाण जावंक सोदता, हो मुद्द्याचेर तुमी केन्नाच आयकूंक ना. मुद्दम सांगता तुमकां. हेर आहा जायते पूण ताचेर हांव घालता लोक. कित्याक आमी येता तेन्ना आमी व्हडल्या भावार्थानूच न्हू, आमचो भावार्थ खोलावंक येता, वयल्या वयर जिवंक येना. आनी वयल्या वयर येता देखून आमच्यो वस्तू सगल्यो सारक्यो जायनात. कित्याक वयल्या वयर सगलें वयल्या वयर. हांव केन्नाय खोलायेन सांगता, आवय हो आहा मुस्ताज मिसाक, हेचो लांब जातलो, लांब जाता तो करो, पूण कितें सांगता कंटेंट तें आमकां नाका. लांबाय आनी रुंदाय पळयता आमी. बाबा कितें सांगलां
ते आमकां खोल आमची बितोली मनशाळायेची ओळख घेवन सांगल्या हें आमकां नाका. बेगीन जाल्यार पुरो, बेगीन तुजें कोर आमी वेता. वयल्या वयर 12 जाण असले वयल्या वयर जिवीत जियेतले मनीस न्हय. खोलायेन जिवप आमकां समजोडी दी, आमकां आनीक वेळ दी आनी घरा वेतोच तें कितें सांगलां ताचेर आनीक नियाळूंक जाय. भायगोंत हातून तसलो मनीस भायगोंत हातून नियाळटालो आनी मागड्यांत नियाळटालो. गेलो बसलो सांतिस्मा फुड्यान बसलो, कपेलान बसलो, ओदी कोलायेन तो नियाळटालो. आनी जे कोलायेन तो नियाळटा देखून तेच कोलायेन तो लोकांक बरें कोत्तालो. वयल्या वयर कोणाक बरें करिनासलो, हांव करूंक जाय म्हूण करिनासलो. ताका भितरल्यान पडटालें बोंगो बाबड्याचें. ताची वस्त म्हाका गमताली, ताका गमताली, भितर सावन ताका गमताली. आनी तो आपूण फुडाकार घेवन येतालो आनी बरे भाशेन सगलें केल्या उपरांत वेतालो. ही ती कोलाय, जावं मागड्यांची कोलाय वो आत्मिकतायेची कोलाय. वयल्या वयल्यो वस्तू केले म्हणटूच जायना तें, कित्याक आमी असल्याच संदर्भांत जियेता. वयल्या वयल्यो वस्तू सगल्यो भितरल्यान आमकां कांयच नाका. आमची भुरग्यांची शिकोवप लेगून पास जावंक शिकल्यार पुरो. बाबा तें शिकून हांव झाड वायन वाटां तें कोणाक नाका, पासूच जाल्यार पुरो. ही ती असली संस्कृताय आमची. पास जाल्यार पुरो. ते मागीर किरा भाशेन शीक आनी वच. किरा भाशेन शिकून गेले हातून बेजान कांय उरना. मागीर तूं जिवितांत सारकेल्या जिवितांत वस्तू करून गमना, कित्याक तुवें किरा भाशेन शिकलाय, कोलायेन शिकूंक ना. ती वस्तूंची सोजमणी हें केल्यार अशें जातलें, तें केल्यार तशें ना. आनी ह्याच संदर्भांत आमी वाडटा. आमच्या भुरग्यांकूय तशें शिकयता. आनी हें कित्याक? कित्याक ही वोपार आमकां बरे भाशेन सांगता 2 भाशेचीं मनशां आहात, बरीं मनशां, वायटूय. बरें बी आनी नेर आहा. जेजू सारकें वायट बी म्हणना, बरें बी आनी नेर म्हणटा. तुमी जाणात शेतां रोयतात ती नेरूय सारको वाडटा, बऱ्या बिया भाशेन वाडटा, पूण मागीर कोणसां फुटली म्हणटच तो नेर म्हूण गमता. बरीं मनशां आनी वायट. आनी हें भितरल्यान थावन आमी दाखोवंक जाय, वयल्या वयर न्हू. आमचें बरेंपण वयल्या वयर न्हू, भितरल्यान थावन येवंक जाय. 2 भाव आसले आनी दोनूय लग्न जाले. एकल्याची बायल कुसगी, कुसोड सारकें सगळें कुसोवपाची आनी आडगां करपाची. दुसऱ्याची बोरी, बरे भाशेन आपल्या भुरग्यांक शेजाऱ्यांक बरे भाशेन. पूण ही न्हू, ही आपुणूय कुसगी, भुरग्यांकूय कुसकेपण शिकयलें, शेजाऱ्यांकूय कुसयताली. नाटकायेन, आनी नाटकायच न्हू, आमचो लोक बरो कुड्डी नाटकाय, कुडनाटकाय म्हणजे कुड्डी नाटकाय. तिच्यान बरें जाल्लें पळोवंक जायनासलें. नाटकायेन बोता ताचें पाड घाल्या आनी हेंच भुरग्यांक शिकयलें. तिची भुरगीं तशींच आनी तेची सुनूय तशी जाली. कित्याक जें पळय जाता तें ती कोत्तात. मागीर सुनूय तशी जाली आनी मागीर भुरगीं तशीं जातलीं, हें म्हजें म्हणणें. पूण दुसऱ्या भावागेर सगळेंच बरेंपण. हीं तांकां स्वतायतात, पूण तरी आसतना तीं बरे भाशेन घेतात. जाणात तीं तुमचें वायट तुमकां दवरात. आमी बरीं आहात, आमी जाणां बरीं आहात म्हूण. तुमी आमकां चाळून घातलीं, तुमी आमकां उस्कायलीं, तुवें आमकां स्वतायलें म्हूण आमी वायट जायना. हें तें बरें आनी वायट खंय तावन आयलें तें भितरल्यानूच तावन. भितरलोच देंवचार तो, भितरलोच नेर तो नाटकायेचो, आपलेपणाचो, स्वार्थीपणाचो असलो नेर तो भितर आहा. एके फिरगोजींत हांव आसतना थंय नाल्ल फोडपाचें कॉम्पिटिशन जातालें. आनी ते नाल्ल मागीर कोणाचो पयलो फुट्टा एका दोक्याचेर ताका मागीर इनाम मेळ्ळो. 2-3 मारून फुटोनासले. श्यामाय नातवाक आपयता, बाबा पळय तुजो बेगीन फुटोंक जाय न्हू, सूय घे
आनी बुराक मार दोळो आहा तेन्ना रोखडोच फुट्टलो. हो नातू आतां चोर जाला, चोऱ्यो करता. कित्याक? शामायन शिकयलां. हो नेर शामायन घाला आनी हो नेर शामायन घाला देखून ताका बेगीन फुटोवंक जाय, तें उपलाबें जाय, त्रास नाकात. इकमतीन फोडूंक जाय तो नाल्ल. इकमत करून तुजो मेंदू झरोवंक जाय, जावं वयल्या वयर कोत्ता. ए शामायन वायट शिकयले, नेर घालो आनी हो नेर कितलो वायट कोता तो भुरगो चोर जालो. कित्याक? शामायन शिकयला. असलें आमचें जिवीत. आमी भुरग्यांक लेगून असल्यो वस्तू शिकयता. बाबा त्या भुरग्याक सांगूंक जाय, घे तो नाल्ल आनी व्हडान होर्सान मार, पुरो. तूं सुय मारता, ताका भितर वारें घालता आनी टटकून फुट्टलो. असल्यो आमच्यो नेराच्यो करण्यो. आनी जेजू तांकां म्हणटा नोश्ट्याचीं भुरगीं, नोश्ट्याचीं, बऱ्याचीं न्हय. ते पासत आमचें क्रिस्ती जिवीत हांगा आयल्यार पुरो ना. आमी खोलायेन तें जिवीत जिवंक जाय आनी बरे भाशेन जिवंक जाय. नेराची मनशां न्हय, बरेपणां. दुसरो नेर ताचो नेर ताका मेवतलो तो, पूण तूं बरेपण कोत्ताय तें कर. तो नेर कोत्ता म्हूण तूं बरें बी आहा तें पिड्यार जायनाका. जायते फावट प्रभाव पडटा. पयलीं खबर सांगताले ते भाशेन, पयलीं बायल वांकडी, तिचीं भुरगीं वांकडी जालीं, सुनूय वांकड्यो जाल्यो, सगळेंच वांकडें जालें. तशें न्हय तें. बायको तातूंत आमकां थोड्योश्यो वस्तू शिकयता, पूण खोलायेन आमचें क्रिस्ती जिवंक आमकां आपयता. तरी वस्तू खोलायेन आमी करुया, मोगान करुया, भावार्थान करुया आनी बरें बी जें देवान घातलां आमच्या काळजांत, मनशांचें न्हय, बरें बी देवान जें काळजांत घातलां ताचें फळ दिवंक आमी वावरे. हो जेजू हांगा येतलो, तो आमच्या काळजांत येता देखून बरेपण घेवन येतलो. नाटकाय कुनाटकाय घेवन येवचो ना, आपसुवार्थीपण घेवन येवचो ना, बोडाय घेवन येवचो ना, गर्व घेवन येवचो ना. आमचें तें गर्व आहा तें काडटलो, बोडाय काडटलो, आपसुवार्थपण काडटलो, नाटकाय काडटलो. ताका उक्ती रावया आनी ताचें बी, राजाचें बी आमचे भितर घेवन राजाचीं भुरगीं कशीं आमी जावंक वावरुया. नी मोगाड बामणीनो, आमचीं तेंसवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत तुबारुया. पवित्र सोबेचे फुडारी आपल्या हाताकाल आसलोल्या शिल्यांक देवाच्या उतराचो चोरव दिवंक आनी तांची ओतम्याची बुकतान बागोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी सगल्यांनी आमचो दिसपट्टो गिरास जोडूंक तशेंच दुसऱ्यांचेय हुस्को धरून दुबळ्या धाकट्यांक गरज तें दिवंक आनी तांचे सोबें उदार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज भागिवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचे इंतेसांव भेटयलेले मर्लिन क्रास्टो हिचेर आशिर्वचना वतोय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा मोगडा, तुजे मुखार मांडलेली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या राजाची भुरगीं करून
बरेपण शिंपडायतली आत्यारां आमी जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटताना आमी गायन घेवया अंक C18 पेज 36. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदोबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोनवळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योन तांतुनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताचो उगडास करतना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटून ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सर्व काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भोगतां सवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्यांचो एक मुकूट कसो. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवोन जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे अस्कोतायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिताय आमकां हो हिशोब नासतलो देवदूतांचो समो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोन तरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान दळोनी देळी पवित कर म्हूण आमी मागता.
जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ए म्हज्या उगडासा कोरात. Bawarthaco kru porgotuya. Gesù melo, Gesù ci posala, Gesù novianie dolo. Gesù melo, Gesù ci posala, Gesù novianie dolo. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्ती पुढे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा वेदी बोंतोणी हांगासर एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन दोर्मृता, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगोन सेवाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनोर जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावबळींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन दोतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जोडची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वेताना आमी गायन घेवया अंक D14 पेज 54. Gesù da qui arrivate, taci ci fanno amici. Gesù da qui arrivate, taci ci fanno amici. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Audi da quel tu mi fate, moci sove rigundrauce, velinare clone fate, in fulsate su curmete. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Gesù da quel amivate, taci vanno amici vi. Gesù da quel amivate,
उबी रावया, प्रार्थुया. सौर पोदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. बायग्योंत आंतोनी वरी सगल्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत आमचे भितर घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसत. सुरवेश्वर तुमची सवी आसूं. सूर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडयोत्म्यांच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल. ओर चोरयांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक
मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. आमीन. संत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया. अंक U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.